नमस्कार. ब्रेक आवर कार्यक्रमात सगळ्यांक येवकार. कालचो असेंब्लीचो दीस पळयल्लो आमी. काल ब्रेक आवरू जावंक पावलो ना. अडेजाकूच असेंब्ली बंद एडजन केली. ती आयज सकाळीं सुरू जाली. परत क्वेश्चन आवरू घेवपाक काँग्रेसीन घेवपाक दिलो आनी तांकां एडजमेंट मोशन मागलें. तेंचो फॉर्मेलीन इन फीश इशू डिस्कस करपाक मागलो. ह्याच विशयाचेर आमी आतां ब्रेकवर घेता. आमच्या वांगडा आहा काँग्रेसीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकार. अलेक्स बाब, पयलीं तुमी एडजमेंट मोशन मूव केला प्लस कॉलिंग अटेन्शन आहा भितर, तरी डिस्टर्ब कित्याक करताय? जे पडे आमी एजंट मोशन घाला. एजंट मोशन कित्याचें घालप? जे अत्यंत गरजेची वस्त, पब्लीक इम्पॉर्टन्स वस्तूचेर घालप आसता. फॉर्मालीन इशू पडे आहा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. इट कन्सर्न्स हेल्थ ऑफ अ पर्सन. एक सामान्य मनशाचें ग्रेस्तां प्रॉब्लम ना, गरीब मनशाक हेल्था सारकें लक्ष तें गव्हर्मेंटा जावपा जाय. तेका लागून आमी इशू घेतला. आतां इशू काल घातलेलो, रुलींग कांय जालें ना आनी इट इज बिफोर द हावस. वी आर कंटिन्युईंग अ प्रोटेस्ट टील सच टायम जस्टीस पडे आहा ती मेळपा जायी. फॉर्मालीन जें नुस्तें वापरतात वीच इज टॉक्सीक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हें जाता, बंद जाता, तें बंद जावपा जाय. फॉर्मालीन घालप नुस्त्यांत. ओके. किशोर बाब, असेंब्ली जशे आमदार असेंब्लीक रावता, ओपोजिशनाचे आमदार जशे असेंब्लीक रावता, तशें आमी पत्रकार असेंब्लीची वाट पळयता. केन्ना तरी असेंब्ली स्टार्ट जातली, क्वेश्चन्स मेळटले, वेगवेगळी उत्तरां सरकारा कडल्यान मेळटली. पण हे फावट रिटर्न क्वेश्चन मेळ्ळे, पण क्वेश्चन आवराक जे आमी रावताले तेमकां कालूय पळोवपाक मेळना आनी आयजूय पळोवपाक मेळना. तुमी ओवरऑल कशें पळयताय? ना, आतां फाटल्या फावटी असेंब्ली 22 दिसाची 4 दिसाचेर येयली. फाटले फावट असेंब्ली जावंक पावूंक ना, असेंब्लीन विशय डिस्कस जावपाक पावूंक ना. त्यामुळे ह्या पावसाळी अधिवेशनाचेर खूब जाणांच्या लोकांचें लक्ष आसा की ह्या अधिवेशनान आमचे कितें प्रश्न हांगासर डिस्कस जातले. आतां असेंब्लीच्या मुखाचेर जो फॉर्मेलिनाचो इशू आयज जो जाला गोंयांत, तो इम्पॉर्टंटूच आसा, तेज्या बद्दल प्रश्न ना. बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पब्लीक. आनी गोंयकारांक नुस्तें हें खूब प्रिय आसल्या कारणान नुस्त्याचो विशय हो म्हत्वाचोच. पूण काल जो विशय जालो, काल एडजमेंट मोशन काँग्रेसीन मूव केलें, तें मोशन स्पिकरान घेवंक ना. आनी जो काल बोवाळ जालो पयले दिसा तो ओके, कारण ओके त्या बोवाळान त्या विशयाचो सिरियसनस लोकां पर्यंत पावलो. पूण म्हाका दिसता की आयज काँग्रेसीन डिस्कशन करपाक एलाव करपाक जाय आसलें. कारण आयज आसा तो पयले 2 दीस हें डिस्कशन ऑन बजेट जनरल डिस्कशन ऑन बजेट. जनरल डिस्कशनाक खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर लिमिटेड रावपाची गरज ना. दे कॅन ऑल्सो टेक दीस फॉर्मेलिन इशू इन अ जनरल डिस्कशन ऑन बजेट. जनरल डिस्कशनाचेरूच हो विशय घेवन कितें तेचे सायंटिफीक परिणाम जावं शकता, हे फॉर्मेलिनाचो धंदो ह्या नुस्तें जें भायरसून जें गोंयांत येता तें कितल्या प्रमाणान येता, तेचें कितें सिरियसनेस, कितले लोक हें नुस्तें खातात, हे सगळे विशय मांडपाची संदी काँग्रेसीक ह्या निमतान मेळ्ळा. फक्त एडजमेंट मोशनाचेर हावस एडजन करप हें म्हाका दिसता बरें न्हू. कशें हावस हें सर्टन रुल्सान चलता, तें तांकांय खबर आसा. ते रुल्स फॉलो करून त्या रुल्सांचो आनी त्या प्रोविजनांचो जास्तीत जास्त फायदो घेवन हो विशय लोकां पर्यंत कसो पावप हाचेर काँग्रेसीन फोकस करचें पडटलें. हावस एडजन जावप हेतून काँग्रेसीकूय नुकसान आसा एज अ अपोजिशन पार्टी, आनी जनरल पब्लिकाकूय तेंच्या कडल्यान जें आयकपाक मेळपाक जाय तें मेळचें ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की दे शूड एलाव द हावस टू गो एंड पूट दीस इशू इन फ्रंट ऑफ पब्लीक. कॉलिंग अटेन्शन आनी सीएमान म्हटलां सोमारा रिप्लाय करतलो आनी सगळ्यांक डिस्कशनाक विशय मांडपाक चान्स दितलो, सगळ्यांक तितली संदी आसतली म्हणून. ते जर तेन्ना डिस्कस करपाची तयारी आहा जाल्यार ते आतां करपाक शकता अशें तुमकां दिसना? ना, कशें आसा की एक मुद्दो तेंचो बरोबर आहा की कॉलिंग एटेन्शन आनी एडजमेंट मोशन हातूंत फरक आसा. एडजमेंट मोशन केन्ना हाडटात जेन्ना कितें तरी स्टेटीन सिरियस इशू चलता आनी तो डिस्कस करपाची गरज आसता, तेन्नाच एडजमेंट मोशन हाडपाची शक्यता आसता. पूण जशें काँग्रेस हुशार तशी बीजेपी हुशार. तांकां कळ्ळें की हे एडजमेंट मोशन हाडटले म्हणून तांच्यांनी एक कॉलिंग एटेन्शन मूव केलो. तेंच्या बरोबर काँग्रेसीचोय कॉलिंग एटेन्शन आहा. कॉलिंग एटेन्शनाची सिरियसनस आनी एडजमेंट मोशनाची सिरियसनस हे वेगवेगळें. कॉलिंग एटेन्शनाचेर जर स्पिकरान चिंतलें की इट शूड गो एज पर टेक्निकलिटी, जाल्यार जेणी कॉलिंग एटेन्शन हाडला ताकाच उलोवपाक मेळटा आनी सीएम तेचेर किंवा कन्सर्न मिनिस्टर ताचेर उत्तर दिता. पूण एडजमेंट मोशन म्हणटकूच तातूंत सभाघरांतल्या सगळ्या आमदारांक आपलो व्ह्यू मांडपाची एक संद मेळटा. पूण
तांत्रीक टॅक्निकल गोश्टीन आयज गव्हर्मेंटान अपोजिशनाक कॅच केला. आतां फॉर एग्जाम्पल ते म्हणटा की आयज तुमी एडजमेंट मोशनूच मूव करूंक ना जाल्यार तुमी एडजमेंट मोशनाचेर खंयची डिस्कशन करतात. तांचें म्हणणें आहा की स्पिकरान एडजमेंट कालच्या एडजस्टमेंट मोशनाचेर आपलो हेंच दिवंक ना, रिजल्ट दिवंक ना. तो म्हणटा, स्पिकर म्हणटा की आपूण येस्टरडे हावजान स्पश्ट सांगला की आय एम नॉट अलाविंग युअर एडजमेंट मोशन, दॅट इज माय रिजल्ट म्हणटा तो, दॅट इज माय ऑर्डर. सो आयज तो प्रश्नच येना. सो ruling is going as per rule of the business and opposition is going on emotions of the public. पूण हावजान येतकूत इमोशनान चड टायम तुका दिवपाक मेळना. यू हॅव टू फॉलो द रुल्स. म्हाका दिसता की काँग्रेसीन आतां रुल्स फॉलो करून रुल्साच्या मार्फतूच हो इशू पब्लिका पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. यू हॅव टू फॉलो द रुल्स म्हणटा. तुमकां दिसता इट इज बॅड फ्लोर मॅनेजमेंट, इट वॉज बॅड फ्लोर मॅनेजमेंट. गांवकार बाबान आपणागे आमगे पडे आहा तो आन्सर ताणें दिलो इन दी सेकंड पार्ट. वॉट ही सेड इट इज अ इम्पॉर्टंट गोश्ट आनी इमोशन नो, ही सेड इट्स अ इम्पॉर्टंट गोश्ट. ही सेड इट इज पब्लीक रिलेटेड बट इट हॅज टू बी टेकन अप. So it is self-exclamatory and दिल ते भाशेन. As far as the other thing is concerned, Congress in rule follow करता, Congress rule follow करतली. आमी असेंब्लींत आमगे तयारी आहा कितकोन उलोवपाची फॉर्मालिनाचेर. आमगे तयारी आहा एक एक इशू घेवपाची. आज मुंगलाय क्वेश्चन आसलो. I had a very important question on coal. One of the most important questions I have in my whole but it is the party decision and I will strictly abide by the party decision. हुंय तरी गांवकार बाबान विसरलो आम काँग्रेस सदां डिवायडेड म्हणटाले. काँग्रेस सदांच एक इशू घेवपाक शकना म्हणटाले. आमी जनते पर्यंत पावोवन दिले की आमी एक इशूचेर सगळे एक युनायटेडली झगोन इशू निकालार व्हरपाक शकता. पयले सुवातेर मनोहर चीफ मिनिस्टरान कांय करूं ना, फक्त आपण चोयता म्हणटालो. आतां बॅन केलें. आमगे डिमांड कितें आहा, एक्शन घे, स्टॉप कर, पर्मनंट बॅन कर, नाल्यार कितें जाल्यार कर, तेजी तोडक काड. इट इज नॉट सो सिंपल इशू. फॉर्मालिन इज नॉट सो सिंपल इशू. प्रेग्नंट वुमनाक त्रास जाता, जावं भुरग्यांक त्रास जातलो, जावं लोकांक त्रास जातलो. सो आमगे आय रिस्पेक्ट हिज व्यू, नो डावट अबाउट इट. बट दीस इशू Congress party thinks that it is not a small issue. Congress party is doing its best to bring it to the notice of the government to take action. फ्रुटांचेर जो तरी एक रेड मारली, कॅन्सर कितले जाले आज केसीस तूं चोय, कितले केसीस जाताय ते. फ्रुटांचेर जो तरी रेड मारली, फ्रूट हें जाता, कितें फ्रूट डिस्ट्रॉय जाता, बीग शो करताय. नुस्त्या सांपडटा पण नुस्त्या कांय डिस्ट्रॉय जायना. कित्याक? वाय गव्हर्मेंटागेली हें कित्याक? गव्हर्मेंटागेली फेवरिजम कित्याक? ओके, तुमकां फिशींग माफियाक पॉलिटिकल पेट्रोनेज आहा आनी आसा ती कशी आहा? सी, हांव कांय सांगूंक सोदना, बट इफ यू जस्ट गो बाय वॉट इज हॅपनिंग रायट नाव, इट लुक्स लायक देर इज पॉलिटिकल पेट्रोनेज. आनी पॉलिटिकल पेट्रोनेज जेवणा वस्तूचेर कॉम्प्रोमायजींग हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. एकूच दीस न्ही, आमी एक्चुली सद्द करपा जाय आसलें, बट वी वील बी गोईंग बाय द रुल्स. वी रिस्पेक्ट पिपल्स व्यू. काँग्रेस पार्टीन सदां लोकां घेवन गेला. Congress party will go by the rules, and today is a private members day. Important business always na आज. Question आ रहा आणि हे हाय आणि आमगे एकूय बिल घेना तो स्पीकर. आमगे एकूय बिल हें कोत्ता. लास्ट टायम आय गेव 3 bills, 3 बिल भायर मारलें तेणें. हे पाटी हांवें 5 बिल दिलें. 4-5 दिवपाक मुगे तयारी आहा. आय डोंट नो वेदर आय गिवन 5. 3 ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड. आय टेल यू, आमगे एकूय बिल घेना. This is the attitude of the BJP government. हांव स्पिकराचें कांय उलोवपाक सोदना, कित्याक वी आर इन सेशन. आय डोंट वॉन्ट तेगेलें. लास्ट टायम आय हॅव इवन फायल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट आन्सर्स. कांय केलें ना. सो इज नॉट बिग थिंग, बट इशू एज फार एज फिश इज मच मोर इम्पॉर्टंट. फॉर्मालिन मच मोर. टील सच टायम एक्शन इज टेकन, टील सम टायम द कल्प्रिट्स आर ब्रॉट टू बुक लायक एनी अदर पर्सन. हुंचे वस्तूंचेर जो तरी एक्शन जाता, हे वस्तूचेर कितें जायना, देर लायज द क्वेश्चन मार्क ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज. ओके, फिशाचे जे फर्स्ट रेड जाली आनी तेंचे स्पॉटार पॉझिटिव्ह सापडले एकदम. थंय ऑफिसरान बायट हेंवूय दिलें, इन्फॉर्मेशनूय दिली. आनी तेजे उपरांत CMान एग्री जालो की आमी तितले इक्वीप ना, FD आमची तितली इक्वीप ना. 4 दीस लागले ताका आनी मागीर ते अनावन्स करपाक की आमी आतां भायले फीश बॅन करता म्हणून.
सो खंय गव्हर्मेंट मातसो बॅकफुटार आहा की तेंचे कडेन एक्सप्लेनेशन ना म्हणून बी विशय मातसो ना ना ऑब्वियसली गव्हर्मेंटा कडेन एक्सप्लेनेशन नाच आणि एक्सप्लेनेशन आसपाची शक्यताय ना बिकॉज द सिरियसनस ऑफ दीस इशू इज मच हाय की नुस्त्यान फॉर्मेलिन वॉट इज फॉर्मेलिन हें पयलीं एक्सप्लेन जावपाक जाय FDA कडेन फॉर्मेलिन चॅक करपाची किट ना तेंच्यांनी जे कितें चॅक केला दॅट इज जस्ट एन प्रायमरी चॅकींग मागीर म्हणटा ते आमी लॅबोरेटरीन व्हेलें पूण लॅबोरेटरीन व्हरून चॅक केलें इज दॅट चॅकींग इज ऑथरायज एज पर सायंटिफीक नॉर्म्स अशे खूब प्रश्न आसात पूण सिरियसनस एक गोश्ट खरी आसा की फॉर्मेलिन कॅनॉट बी यूज फॉर कन्झम्पशन एक जालें आनी फॉर्मेलिना खातीर कॅन्सर जावपाक शकता हें जर खरें जाल्यार फॉर्मेलिन इज अ सिरियस इशू तूं बॅन केलो आनी हें केलें म्हणून तो विशय जायना तो सिरियस आसाच पूण म्हाजें म्हणणें आसा की एसेंब्ली जेन्ना आसता तेन्ना एसेंब्लीक लोकांचे खुबशे विशय आसतात आयज फॉर्मेलिन हो टॉप मोस्ट जरी विशय आसलो जाल्यार आनीकूय कितलेशेच गोंयकारांचे विशय आसात जे गोंयकारांक दिसता की आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांनी ते विशय आयज विधानसभेन मांडून सरकार कडल्यान त्याची जाप घेवची म्हाका दिसता की खंय तरी इगोइस्टीक फायट बिटवीन रुलींग एंड अपोजिशन चालू आसा आतां जर फॉर्मेलिन इश्यूचेर गव्हर्मेंट सिरियस आसा आनी सिरियसाक लागूनच गव्हर्मेंटान बॅन घातला जाल्यार तें एडजमेंट मोशन डिस्कस करपाक गव्हर्मेंटाक कितें जाता इवन दे कॅन पूट देअर व्यू की आमी तो सिरियसली घेतला इश्यू आनी वी हॅव स्टार्टेड द एक्शन हें सरकार सांगू शकता आसलो पूण आमी एडजमेंट मोशन घेवचेंच ना कारण तशें जर घेत गेल्यार काँग्रेसीक इम्पॉर्टन्स वयतलें आनी काँग्रेसीन अशें धरलां की कितेंय जावं आमी आमचो स्टँड चेंज करचें ना यू हॅव टू टेक दीस एडजमेंट मोशन फॉर डिस्कशन सो अशें हें इगोइस्टीक खंय तरी फायट चल्ला पूण आय थिंक पीपल आर लुजींग इट पीपल वॉन्ट देअर इश्यूज टू बी डिस्कस अँड पीपल सीज दॅट इट इज नॉट बीन डिस्कस फक्त विधानसभेचो जो वेळ आसा तो वाया वयता एके वटेन सरकारा कडेन उत्तरू ना दुसरे वटेन इगो खंय तरी आड येता अशी परिस्थिती दिसता तुमकां ना उत्तर ना म्हणजे सरकाराचें म्हणणें आसा की आमी फिश इम्पोर्टाचेर बॅन घातला सो देर इज नो अर्जन्सी इन द मॅटर अशें सीएमाचें म्हणणें आसा पूण तरी पूण जर सिरियसनस जर ह्या विशयाचो धरीत जाल्यार ते एडजमेंट मोशन डिस्कशनाक घेवन सरकाराक आपूण कितें एक्शन घेतला तें सांगपाची संद मेळटली न्हू आमी कशे सिरियस आसात कितें आमी करतले हेच्या फुडें आमचो स्टँड कितें आसतलो फॉर्मेलिन म्हणजे कितें ते फॉर्मेलिनाचेर आमचें एक्शन हें सगळें सांगपाची संद एडजमेंट मोशनान गव्हर्मेंटूकूय मेळटा पूण गव्हर्मेंटाक खंय तरी दिसता की खंय तरी ह्या विशयाचेर अपोजिशन लिडर आमचेर भारी जावं शकता अपोजिशन पार्टी ही आमकां टार्गेट करपाक शकता आतां कितें तें भितरलें इंटरनल तेंचें कितें हें आसा इतलें तें कित्याक सेल्फ कॉशियस जालें किंवा बॅक फुटार केला तें म्हाका कळना पूण खंय तरी दिसता की हो इशू सिरियस आसाच आनी तो डिस्कशन जावं येता आसलो तो कॉलिंग एटेन्शनाचेर डिस्कशन करपाची आमी तुमकां संदी दिल्या अशें म्हणून गव्हर्मेंट तो टाळपाक सोदता तो कित्याक तो कळना म्हाका पूण हातून एक लुकसाण जाता म्हाका दिसता आतां तरी हो ट्रॅकार येतलो आनी ऑल दीस इश्यूज वील बी डिस्कस इन द कमींग एसेंब्ली तुमकां कितें दिसता गोंयचे लोकांगे इश्यू काँग्रेस पार्टीन केन्ना फाटीं दवरले वी वील टेक ऑल इश्यूज वी अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स इज नॉट दॅट वी आर गोइंग टू हॅव एन इगो फर्स्ट ऑफ ऑल टील नाव गव्हर्मेंटाक बॉडी लँग्वेज चोय हें करपा दिनाय आमी पूण भितरल्यान कांय कोन्नाय बॅन करपाक फॉर्मालिन बॅन करपाक इफ इज कमींग अंडर सेंट्रल सब्जेक्ट बॅन करपाक कांय मुवमेंट ना लूक एट इट कॅन्सर केसीस जाताय त्या कितें करपाक कांय ना मागीर लूक एट इट गोईंग फर्दर कांय अरेस्टूय ना जावं कांय तेजेर एक्शन ना ओ कितें आनी रेड मारले तेचे फाटल्यान आनी चॅक केलां कांय ना काँग्रेस पार्टी वील टेक ऑल द इश्यूज आमी एक्स्ट्रा दीस मागिल्ले I made a letter, forget about the opposition leader, forget about the PH. I made a letter to the speaker, have more days assembly. This was precisely the reason. Precisely the reason. And second thing, let me tell you, Congress party has got no egos. The BJP party, if he has egos, that can be made out by whatever they want to do. But we are ready. Any discussion on this subject, we are ready. Even when the calling attention comes, we will be prepared to ask questions. I hope he gives us a chance. इवन हेजेर कॉलिंग एटेन्शनाचेर हांव सांगू सोदीत तुका की तो आमकां चान्स दिवपा ना क्वेश्चन विचारपाक कित्याक दे आर ऑलरेडी ऑन द बॅक फूट एंड नॉट ओन्ली दॅट हांव तुका सांगू सोदिता की FDA आनी रेड हेचाण पळोव मारले जाल्यार चोय सी द सिरियसनस हितू एसेंब्ली चलता हेचा कोणाचे रेड मारले जाल्यार चोय फ्रूट चॅक केलां इतलां इशू जाता मेडिसीन चॅक केले जावं कितें चॅक केलां कांय ना सुसेगाद न्हिदले वेटिंग टू आन्सर द क्वेश्चन्स ऑफ द एसेंब्ली ओन्ली ऑन हाव नॉट टू टेक एजमेंट मोशन
How not to take adjournment motion is the interest of the government. Issue and ko the FDA. Who issue hui pao. How to protect the government, how to see that the government doesn't go on the back foot. In spite of knowing, members are becoming sick in the parliament, in the assembly. Ek-eklo borna jata. And what is the issue? Sickness is what? Related to this only. In spite of that, we are wishing good health to everybody. We are not going to wish bad for anybody, because ultimately we are also part of the same dispensation, rather in the assembly. But one thing is sure, this what we are doing will take us a long way. Mafia has to be closed. The markets have to be opened up to not few fellows. Markets have to be opened up. We're not over. This fight is a long fight. It's not a small fight. We will continue the fight. We will, don't worry, we will have a good assembly ahead. We'll take up all issues, and hopefully this issue is settled today, and by Monday we should be able to have a normal assembly. लॉंग टर्म विचार करीत जाल्यार इम्पोर्ट फिश इम्पोर्ट खूप वर्सां पासून जाता. म्हणजे जेन्ना फिशींग बॅन आसता तेन्ना तर जातात, आनी फिशींग बॅन नासता गोंयांत तेन्ना पासून इम्पोर्ट जाता. दुसरे कडेन तुमच्या MLAनी आमकां पयर सांगलें की आमी फीश हांगासरल्यान केरला बी एक्सपोर्ट करता म्हणून, आनी तुमचे काँग्रेसीचे चडशे MLA फिशींग बिजनेसान आहा. सो अशें कितें तुमी सांगपाक सोदता की ते फीश गोंया खातीर दवरतले आनी गोंयच्यान भायल्यान इम्पोर्ट करचें पडचें ना अशें कितें? मिझोराम, आसाम, Nagaland, Maharashtra is planning to completely ban now. All these states have already banned, and now Chief Minister bans it only for 15 days. Is it fair? Or is it fair? I'm asking. म्हाका दिसता की हो इशू हो स्टेटी पुरती मर्यादीत ना. इट हॅज बिकम अ नॅशनल इशू नाव. कित्याक हें आमी सेकंडरी पयलीं थंय आसामाक मेळ्ळो, दुसऱ्या खंयच्या स्टेटीन मेळ्ळें म्हणून तो फॉर्मेलीन इशू गोंया पर्यंत पावलो. आतां एक इंट्रस्टींग गोश्ट कितें की स्टेट गव्हर्मेंटान बॅन केलो बिकॉज फॉर्मेलीन इज डेंजरस. फॉर्मेली कॅनॉट बी यूज फॉर कन्झम्पशन. आमी बॅन जर केलो जाल्यार ते बॉर्डरी वयल्यान ते ट्रक गेले म्हणजे ते आनीक खंय तरी विकतले न्हू ते. सो गव्हर्मेंट should take the seriousness of this matter. आणि हे ट्रक खंयच्या स्टेटीसून येता त्या स्टेटीक आयज इमिजिएटली लेटरां वचपाक जाय आसलीं की अशें तुमच्या स्टेटीसून आमच्या स्टेटीन नुस्तें येता आनी वी हॅव अ डावट की त्या नुस्त्यान फॉर्मेलीन यूज जाता. फॉर्मेलीन वीच इज व्हेरी बॅड फॉर कन्झम्पशन. इट इज बॅन्ड. हें नॅशनल अवेरनस जावन आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या लेवलीचेर हेचेर डिसिजन जावंक जाय. म्हणजे आमी गोंयकार फॉर्मेलीन खावचे ना म्हणून कारवारकारान खाल्ल्या उपकारता ते. आता कालची न्यूज आसा की कालचे 7 ट्रक रिटर्न गेले. ते रिटर्न जातकूच ते नुस्तें घेवन लोकांक सवाय लोक नुस्तें घेवन गेले. हें जावपाक जाय आसलें ना. गोवा गव्हर्मेंटान सांपळ्ळे केन्ना सांगतात पद धाडले चीफ मिनिस्टराक लॉज सांगपाक की आपण 7 ट्रक पत्ते धाडले म्हणून. चीफ मिनिस्टर तूं गोंयचो, तेगे सिरियसनस ही शूड हॅव इम्पाउंडेड अँड डिस्ट्रॉयड दॅट थिंग. इन्वेस्टिगेशन FIR जावपा जाय आसलो. कोणे हाडला कितें हाडला तेजे FIR जावपा जाय. सी द सिरियसनस ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी आमगे एजंटमेंट मोशन काय म्हणटाय कन्झ्युमेबल आयटम जे असतात ते इट इज डेंजर न्हू. आतां हांगा येयले तेतून बाबा एक पॉयझन आसा म्हणून तूं बॅन केलें तें बरोबर आहा, पूण ते तूं डिस्ट्रॉय करूंक जाय ते, कारण ते दुसरे कडेन खंय तरी वयतले न्हू. ना जाल्यार एक तर त्या बॉर्डरी वयले तूं ट्रक हाडून ते चॅकींग करूंक जाय आसलें की येस भितर आसा काय ना फॉर्मेलीन. ना म्हणून तूं जर सोडलेलें गेलो ओके, एक समजा येता आसलें की ते सेफ म्हणून, पूण ते आसा तशेंच गेले. आमी फक्त गोंयकारांक सेफ करतले असो विशय. इट इज एन नॅशनल इशू नाव. फॉर्मेलिनाचो इशू हो नॅशनल, बिकॉज वेर एवर फीश गोज थंय सगळी कडेन फॉर्मेलिन यूज जाता बिकॉज इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन. सो आतां नॅशनल लेवलाचेर गव्हर्मेंटान ह्या इशूचें सिरियसनस घेवपाची गरज आहा आनी नॅशनल लेवलाचेर हेचेर आतां कितें तो डिसिजन जावचो पडटलो. आमी फक्त स्टेटी भितर तो इशू घेवन आतां बसों शकना. सो इट निड्स पॉलिसी डिसिजन नाव आनी इट निड्स बाकीचे जे सगळे यंत्रणा आसा, पुलीस, FDA, आमची पुलीस टीम, इन्व्हेस्टिगेशन टीम खरें म्हणजे त्या स्टेटीन वचोंक जाय आसलें. ते फीश खंयसून येतात, कशें ते पॅकिंग करतात, कितें यूज करतात प्रिजर्व करपाक, हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आमी बॅन ऑर्डर काडून हो विशय सोंपपाचो ना, बिकॉज दीस इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पब्लीक आनी वी कॅनॉट कॉम्प्रमायज ऑन हेल्थ. फॉर्मालीन आहा तें बॅन्ड आयटम लिस्टान घालपाक पयलीं जावपा जाय. Preservative in the list of preservatives. Government has not shown anything. All this has to be done, and people of Goa has to give justice. One thing is sure, forget the politics. Issue has to help the Goans.
पॉलिटिक्स काय ना, आम्ही जो तरी पॉलिटिक्स केला इज इंटरेस्ट ऑफ गोन्स अँड वी विल कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गोन्स. आनी आमगेली हेतू जावना टू प्रोटेक्ट द लायफ्स ऑफ द पीपल. किशोरान सांगितलं जो नॅशनल इश्यू जावना सरकार दोन्ही कडेन भाजपाची आपण हो इश्यू नॅशनल लेवल रेज करपाक तुम्ही Suppose formalin is not coming under local subject, state subject, resolution should have been taken. That should have been the duty of the government. We'll take a resolution, send it to the center and see that justice given. See, this is what we want. Forget the politics. We are there. If the government tells us now, come on, all of us will sit together, we'll find a solution. Come on, we'll withdraw it. Come on. I will tell my party, come on, we'll withdraw it. Come on. म्हाका दिसता आतां दिल्ली पार्लमेंटूय सुरू आसा. आय वूड रिक्वेस्ट MLA रेजिनाल्ड टू टेक दीस इश्यू टू देअर सेंट्रल लिडर्स and request them to raise this issue in the parliament so that अख्ख्या देशाचेच लक्ष ह्या सिरियस विशयाचेर वयतलें आनी म्हाका दिसता तितूसून कितें तरी बरें जावंक शकता. CLPतल्यान गजाल जातली. I am sending a resolution today itself to the central government. We are contacting our party leaders and we will tell the party to see that we take it up in the parliament. ओके, आतां सध्या असेंब्ली फुडें सारकी चलपाक कितें जावपाक जाय, कितें करपाक जाय ऑपोजिशन आनी सरकाराचें तुमकां दिसता? आता सरकारान तर ठरयलात की एडजमेंट मोशन आमी घेवचें ना आनी अपोजिशनान जें कितें काल जो हावस एडजन जालो तेच्या वयल्यान सिरियसनस जें कितें आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम अपोजिशनान केलां. सो म्हाका दिसता की आतां तरी हावसाचें कामकाज सुरू जावपाचें आनी सुरू जाल्या नंतर परत तांकां चान्स आसा तो इश्यू रेज करून लोकां पर्यंत मांडपाचो. पूण हें जें हावस एडजन विदावट हें बिजनस जो हावस एडिशन जाता तो प्रकार बंद जावचो. आतां हावस सुरू जावचें आनी सुरू जाल्ल्या हावसान तांणी हो विशय घेवन त्या विशयाचे सिरियसनस मांडून तो लोकां पर्यंत पावचो अशें म्हाका दिसता. We will respect the view and we will allow the house to function. There is no doubt about it. ओके, डिस्कशन हांगसर टायमाचें हें आशिल्ल्यान सोंपोवचें पडटा. डिस्कशनांतल्यान एक स्पश्ट जालें की हो आतां फक्त राज्या पुरतो इशय ना, हो नॅशनल इश्यू जाल्लो आसा आनी नॅशनल पर्सपेक्टिवान पळोवन तेजे कडेन हांगसर हावजाचें काम चलपाक दिवपाक काँग्रेसीन हें करपाक जाय, मनान घेवपाक जाय आनी हो विशय सेंट्रल मेरेन पावोवन देशभरात ह्या विशयाचें कितें सोल्युशन काडपाक जाता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आयचे आमचे दोनूय मानेस्त किशोर नायक गांवकार आनी आलेक्स रेजिनाल्ड बाब हांगसर आयले आनी तेंच्यांनी मतां मांडली म्हणून तांकां थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.